जो साजरो करता त्या उत्सवाक कमीत कमी 500 ते 500 वयर लोक जातात. लोक म्हणजे खंयचे विद्यार्थी असतात भितून, आमची कोंकणी मोगी असतात, गोंयच्या वेगळ्या वाठारांतले आमचे जे कोंकणी संस्थेचे जे पदाधिकारी ते येतात. अशें करून 500 वयर लोक जमतात आणि पुराय दीसभर ही कार्यावळ चलता. तर ह्या कार्यावळीक हांव परत एकदां उलो मारता की ह्या तमाम जे आमचे गोंयचे कोंकणी प्रेमी आसात तांच्यांनी मुद्दाम ह्या कार्यावळीक येवचें आणि जो आमचो शणै गोबाबा तांचो जयंती उत्सव आसा तो मोठ्या दबाज्यान मनोवचो आणि आमची जी कोंकणीची उदरगत आसा ती प्रत्येकान आपल्या खांद्यार मारून फुडें व्हरची अशें म्हणून हांव सगळ्यांक आवाहन करता. जय कोंकणी, जय गोंय. आता अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे 14वा शणै गोबाब जयंती उत्सव 14वा कारण 149वी जयंती तेंची आनी 14वा शणै गोबाब जयंती उत्सव दिवचले म्हणून हाडटा. आनी ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणजे उक्तावण सुवाळ्याक आमच्या उद्घाटक म्हणून पद्मश्री विनायक विष्णू खेडेकर हे आसतले. त्याच प्रमाणे मुखेल सोयरे म्हणून गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच मानाचे सोयरे ह्या वेळार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसतले. तशेंच उत्सवाचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हे गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आसात. तशेंच आमचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सावंत, तशेंच खास आमंत्रीत एक उद्योजक हांगासलेच वल्लभ साळकार भाऊ आसा. तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचे सचिव पराग नगरसेकर आनी उक्तावण सुवाळ्याक आमच्या मदीं केतन आमोणकर जे लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष आसतले. ही कार्यावळ पुराय दीस आसतली आनी पुराय दीस कार्यावळ आसतना सकाळीं तेजें उक्तावण जातलें आनी उक्तावण जाल्या उपरांत रोखडेच परिसंवाद हो कार्यावळ जातली आनी तेज्या उपरांत प्रश्नमाची आसतली आनी एक उक्ती माची म्हणून ह्या वेळाचेर कार्यावळ आसता. जेन्ना जेवणाची वेळ आसता त्या वेळाचेर कोण अशें वाजोवपाक जायना म्हणून उक्ती माची आसता आनी तेज्या उपरांत कोंकणी रेपर्टाज ग्रूप ही सर्त जातली आनी तेज्या उपरांत आमी रोखडेच मागीर समारोप सुवाळो आसतलो आनी समारोप सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसतले डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर जे लेखक आसात आनी तशेंच डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी आसतले, रमेश ढाळी उपाध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादमीचे आनी विठ्ठल वेर्णेकार आमचे दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राचे उपाध्यक्ष आसतले. खास करून हे फावट दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र आनी गोवा कोंकणी अकादमीच्या निमतान आमी अशें थारायलां की 23 तारखेक ज्या दिसा शणै गोबाब जयंती उत्सव जातलो त्या दिसा एक सत्कार सुवाळो जातलो आनी तो म्हळ्यार आमच्या गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. कारण इतलेंच आसा की फाटले कितलींच वर्सां दोतोर आमच्या मदीं कामूय करतात किंवा ह्या कार्यावळीक तेंकोय दिता आसतनाच तेंच्यांनी जे कोंकणी लागून जें काम केल्लें आसा तेका कांयच तें भरपूर केल्लें आसा आनी तेकाच लागून दोनूय संस्थांनी मेळून अशें थारायलां की त्या दिसा तेंचो मुद्दामून सत्कार करतलो. पुराय कार्यावळ दिसभर चलतली. सकाळची च्या आसतली, दनपारचें जेवणूय आसा आनी तशेंच रातची सांजची च्याय आसा. तेका लागून हांव कोंकणी मोगी आसतले, शिक्षक आसतले कोंकणी किंवा जे कोंकणी लागून काम करता संस्था आसतल्यो, स्कूल आसतले ते सगळ्यां कडेन एक नमनेची विनंती करता की तेंच्यांनी मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक हाजीर रावचें. देव बरें.